नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार हांव दिप्ती काकोडकर सकाळच्या खबरां बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो राज्यात शांतताय भंग करपी आणि आवाज प्रदूषणाच्या नेमांक आडनदर करपी लोकांआड गोय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आता उबारल्यात आक्रमक पावलां मंडळाचे अध्यक्ष लेविन्सन मार्टिनान दिली माहिती। केंद्र सरकाराच्या 20 कलमी कार्यावळी अंतर्गत लाभार्थ्यांक मेळिल्ले 1381 जमनीचे प्लॉट विकले। महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताची विधानसभेतल्या लेखी प्रश्नाक जाप। कांडा बाणावलीचे ग्रामसभेत सीझेडएमपीच्या नोटीशी वेल्यान बोवाळ। थळाव्यांनी ग्रामसभेत एकमतान केला सीझेडएमपीक विरोध। आमकां जाय पारदर्शकताय मागतात थळावे। पंदरा वर्सां पुराय जाल्ल्यो 779 बसी अजूनही धांवतात राज्यातल्या मार्गांचेर। राज्यात 141 इलेक्ट्रिक बसी कार्यरत। कंत्राटदारांचेर आतां मेरेन सुमार 77.77 कोटी रुपया खर्च मंत्री गुदिन्यान दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार। गिरदोळी कोल्यामड्डी गांवांत फाटले कितलेशेच म्हयने जाले सारखे उदक लोकांचे जाल्यात हाल। संबंधीत खाती घेना कसलीच दखल थळाव्यांनी उक्तायली खंत। आणि आडवेळ्या पावसाक लागून पुराय गोंयांतल्या शेतकारांक 4.94 कोटी जाला लुकसाण। 13 वाठारांत पिकांचे जाल्ले बरेच लुकसाण। विधानसभेतल्या लेखी जापेंतल्यान माहिती उक्ताडार। आता खबरो विस्तारान केंद्र सरकाराच्या 20 कलमी कार्यावळी अंतर्गत मेळिल्ले 1381 जमनीचे प्लॉट लाभार्थ्यांनी विकल्या अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी विधानसभेतल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान दिल्ल्या आंकडेवारींतल्यान मुखार आयले। आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांणी ह्या विशींचो प्रश्न विचारिल्लो। आदी प्रधानमंत्री सर्गेस्त इंदिरा गांधीन 1975 वर्सा गरिबी उणी करपा खातीर 20 कलमी कार्यक्रम जाहीर केल्लो। हातूंत वस्तूंचे दर उणे करप, ल्हान शेतकार आनी कामगारांक रीण वसुलीचेर आळाबंद हाडपा खातीर कायदे करप, सरकारी खर्च उणो करप, गांव पातळेचेर लोकांक रिणापासून मुक्त करप, गरिबांक घरा खातीर प्लॉट दिवप आदी प्रश्नांचो आस्पाव आशिल्लो। ह्या कार्यावळी खाला राज्यातल्या कितल्या नागरिकांक प्लॉट मेळ्ळे, प्लॉट मेळिल्ल्या कितल्या जाणांनी ते विकले अशे प्रश्न आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टीन केल्लो। ताका जाप दितना महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले की 20 कलमी कार्यावळी खाला 4465 जाणांनी जमनीच्या प्लॉटा खातीर अर्ज केल्ले, पूण 5170 जाणांक प्लॉट दिले। तातूंतल्या 1381 जाणांनी हे प्लॉट विकिल्ल्याचे मंत्री मोन्सेरातान सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान स्पश्ट जाला। 20 कलमी कार्यावळी अंतर्गत आयिल्ले अर्ज आनी मेळिल्ले प्लॉट तिसवाडींतल्यान 700 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 368 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। बार्देस मालांतल्यान 1922 लोकांचे अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 1174 जाणांक प्लॉट मेळ्ळा। सत्तरी मालांतल्यान 647 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 620 पेडणे मालांतल्यान 344 जाणांचे अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 255 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। दिवचल मालांतल्यान 409 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 377 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। मुरगांव मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, पूण 20 जाणांक प्लॉट मेळिल्ले। फोंड्या मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, पूण 474 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। साश्टी मालांतल्यान 422 लोकांचे अर्ज आयिल्ले, पूण 501 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। काणकोण मालांतल्यान 21 अर्ज आयिल्ले, 275 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। सांगे मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, 348 जाणांक प्लॉट मेळ्ळे। केपें मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, 333 जाणांक प्लॉट मेळ्ळा। तशेंच धारबांदोडा मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, पूण 425 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मंगळारा कांडा बाणावलीची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत सीझेडएमपीची येवजण 2019 खातीर जारी केल्ली भौशीक सुचोवणी बेकायदेशीर आनी अर्दकुटी आसा अशें म्हणीत थळाव्यांनी एकमतान विरोध केलो। आमकां एक नवो आनी पारदर्शक सल्लागार प्रक्रिया जाय। सीझेडएमपीतल्या चुकांचो थळाव्यांची घरां आनी पर्यावरणाचेर व्हड परिणाम जावंक शकता असोय भंय थळाव्यांनी उक्तायलो। गोंयांत सध्या सीझेडएमपीची नोटीसीचो विशय बरोच तापत आसा। चडशा वाठारांतल्यान ह्या नोटीसींक विरोध जायत आसा। आमकां आमचो दर्यादेग आसा तसोच जाय, थंय कसलीच उदरगत नाका अशी मागणी चडशा लोकांनी केला। काणा बाणावलेच्या ग्रामसभेत सीझेडएमपी 2019च्या मसुद्या खातीर जारी केल्ली भौशीक सुचोवणी एकमतान न्हयकारली।
ह्या सुचोवणेत व्यापक प्रसिद्धी, फावो तो वेळ आनी सक्तीची भौशीक सुनावणी नाशिल्ल्याचे वांगड्यांनी सांगले. चुकांचो परिणाम घरांचेर, उदरनिर्वाहाचेर आनी पर्यावरणाचेर जावंक शकता असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायलो. उण्यात उणे 60 दीस नकाशांचो अभ्यास करून हरकत सादर करपाची मागणी सभेत केली. तज्ञांच्या मदती बगर तांत्रीक नकाशे सजमूंक मेळनात अशें गांवकारांनी सांगले. CZMP निमाणे करचे पयलीं नोटीस फाटीं घेवप आनी नवो सल्लागार प्रक्रिया करपाची मागणी करून पर्यावरण आनी हवामान बदल संचालका कडेन संपर्क करपाचो निर्णय ग्रामसभेत घेतला. पण आमचो लोक सगळो डावन पडला कित्याक लोक हाजी आला आतां एक कोच्या अमके मोठा लागत थिंगसून त्या घरांक वचून वटी घालून एक वर्सून असो घराक भोंवताय पूण आतां एक मोठा लागत त्या पंचाक तुगे ऑब्जेक्शन कित्या तेगे ऑब्जेक्शन कित्या तेजो नांव घेत तेन्ना ताका दिकले पळय बाबा हाडल्या भोगमानाक आमगे 5 दिसांनी तूं नोटीस 5 दिसांनी आजून सांगिलां हाडल्या रावन दुकान फायद ना म्हूण ग्रामसभे वयची म्हूण पूण सहज म्हणून तो फिशरमॅन कोण नाय दिसता पूण फिशरमॅन धैर्या गेल्यार एक म्हळ्यार नेट चोवपाक मेळना पूण सहज म्हणून न्हू देखून आमी कोंकणीन उलोवन तर इंग्लीश सहज म्हणून कोंकणीन उलोवन लोकांक स्पेलिंग करुया धैर्याक कितें डिफिकल्टी आहा आमकां आनी भरपूर वर्सां जालीं आमी काल पडचे मनीस न्हू पूण धैर्याक कितें CR म्हणटा तें आतां त्या बायलां CR पयलीं पडना फकत आहा तीं फिशरमॅन अशें पुलीस येयले फुटादागे केरेले सेले तांकां गऱ्याक न्हू ते पुलीस येयले ताका कोणी शांबू साहेबान बटाटे हायले आनी तो त्या मुठा तुमकां राखपाचें पूण CR जाता रूल काडा मुख्यमंत्री वर रावचे न्हू धैर्या देगे न्हिदत पळय सकल प्राय बोब माती आयकयना पूण आमगे घरां आहाय थिंग आयकता धैर्या सिस्टम तेसको आहा धैर्य आवाज कोता तेजे तुका बगले आयकयना देखून ते केरेल सावन दवरपाक थिंग धैर्याक न्हिदत ताका वयर काडटले आनी केरेल सावन कोण जातलो जी आहा ती सांबाळ सगळें जावपा जाय पूण डेव्हलपमेंट बॅलन्स जावपा जाय पूण एक प्लान करप आसता पूण आतां तेका हो प्लान गांव सांबाळपा आसना सांबाळपा आसता गव्हर्मेंटाचे एफर्ट आहाय मनीस तेंगे वर्सां सांबाळपाचें मिनिस्टर आहाय तेंगे वर्सां सांबाळपाची पण हे लँड शाखा आहाय तेंगे वर्सां सांबाळपाची आनी हे पण हॉटेल इंडस्ट्री आहा तेंगेली हे प्लान आमकां लागून नाय आनी तेका लागून ते आतां ते नाक जालो पळय आतां ते पोर्ट ऑथॉरिटी ते जेंची पार्टी ते म्हणटाय आमकां ना हिंगा हे शिबिरेर आमगे वेडे वयलो तिरेत आमकां ना पोर्ट आमगेलो पोर्ट आहा तो मार्मागोवा पोर्ट MP मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणटी अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट पूण आतां पोर्ट आहा तो प्रायवेट प्लेयरांक वयता आदानी तेसल्यांक की गोडशा लागून हे सगळें जातलें गोडशाक आनी हॉटेल इंडस्ट्री लागून ड्राफ्ट CZMP मॅप्स धाडली ऑन मेल आनी आमकां बाय 20th म्हळ्यार सजेशन आनी ऑब्जेक्शन कितें ती फायल करपा सो हो टायम दिलो तो आमकां एक्चुली पावना टायम हे एका एज पर CZMP एज प्रमाणे तेका 30 days टायम आसता सो हे प्रिपेर करता जाल्यार सगळें चॅक करता जाल्यार एटलिस्ट आमकां गव्हर्मेंटान हे हरी करपाक कांय गरज ना न्हू एक टायम घेवपाचो कित्याक हो हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें सो गोंयच गव्हर्मेंटान गोंया पयलीं लोकांची सगळ्यांगे सजेशन आयकोन तेजे वयर मागीर डिसिजन दिवपा जाय सो आमकांय आमगे लोकांक सांगपा जाय लोकांगे इनपुट्स कितें ते घेवपा जाय ते प्रमाणे आमी CZMP धाडले एनवायरमेंट आनी क्लायमेट चेंज हेका आज कितें घेतला डिसिजन आमी पयलीं सद्या आतां 60 days टायम मागोवंक गेला कित्याक हो टायम दिलो तो आमकां पावना कळ्ळें सो आमी आमगे आतां फिशरमॅन कम्युनिटी थिंगा स्टेक होल्डर्स दुसरे आहाय शेक ओनर्स आहाय मागीर वॉटर स्पोर्ट्स आहाय सो एका सगळ्यांक घेवन हें करपा जाय ऑल ऑफ अ सडन टाकायचे विथीन 5 days कर म्हणपा जायना थंय लास्ट टायम तेमी अशें करून एक हेज प्लॅन केल्लो टू रिजनल प्लॅन आमगे इनपुट्स येयल्ले 60% FAR दवरलो रेजिडेन्शियल एरिया हितून मोर दॅन 300 हिंगा 60% दवरलो आतां कितको आहा आनी 20% एक्स्ट्रा ते 80 केला 20% एक्स्ट्रा म्हणून ती पे करूं पडटा सो गव्हर्मेंट तुका दिसता आमकां लोकांगे पार्टिसिपेशन करून प्लॅन तयार करता लोकांगे तो रायट ना जाल्यार आमी मदत धाडपा जायना तुमकां जाय तें करता तुमकां जाय तें करपाचें नाल्यार आमकां तो प्लॅन कित्याक धाडप आतां 60 आतां 80% केलें
कळ्ळें तुका. सो तेच जावपा जायना. लोकांगे आमगे विलेज वता जेन्ना आमी हो आतां ड्राफ्ट सजेशन धाडली जाल्यार आमगे सजेशना प्रमाणे तो प्लॅन जावपा जाय. लोकांनी किती सजेशनां आशिल्ली ग्रामसभाक हे पार्टी ह्या ग्रामसभाक? हे ग्रामसभा हाली ते कितें म्हणटाय आमगे पयलो कितको आहलोलो वेळ कितको आहलोली ते भाशेन आमकां जाय दोयऱ्या कडेन. कळ्ळें तुका. आहा ते भाशेन आमकां जाय. आमकां न्यू डेव्हलपमेंट अशें करून कांय नाका. कित्याक एक आतां थिंगा थोडे सँड्यून आहाय थोडे सँड्यून नायच दाखय न्हय. सो हे सँड्यून कातून थिंगा तो प्रोजेक्ट येयले आनी एज पर आमी आयकताय ते भाशेन गव्हर्मेंट झोन सेटलमेंट आहल्या शेत देखो पुरोवपाक कन्वर्शन सनादी शिकवता. सो हे लेवल आतां एक सुनामी जाली आनी एक ती बरी हीट ते उदक गांवां येवपाक स्टार्ट जालें जाल्यार ही शेतां मानसोता आहल्या आमी साल्वा जातले. सो आमकां बायसोन साल्वा जावपाक आमकां एक चान्स आसोता. हो चान्स आमकां मेळपा ना हेजे मुखार एश को करीत जाल्यार. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो 779 बशी अजूनय राज्यातल्या मार्गांचेर धांवतात. फाटल्या वर्सा येरादारी खात्यान हवेचें प्रदूषण करपी 60 बसींच्या दनयांक चलन जारी केल्लें. राज्यात सध्या 141 इलेक्ट्रीक बशी कार्यरत आसा. ह्या बशींच्या कंत्राटदारांचेर आतां मेरेन सुमार 77.77 कोटी रुपया खर्च केल्यात म्हणून मंत्री माविन गुदिन्होन दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार आयले. आमदार क्रूज सिल्वान हे विशीं अतारांकीत प्रश्न विचारिल्लो. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो वट्ट 779 बसी अजूनय राज्यातल्या मार्गाचेर धांवतात म्हूण मंत्री मॉविन गुदिन्होन दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार आयला. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो कितल्यो बशी अजूनय सुरू आसात काय म्हूण आमदार क्रूज सिल्वान अतारांकीत प्रस्न विचारिल्लो. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो 779 बशी अजूनय सुरू. तांची आंकडेवारी. RTO कार्यालय पणजे 96 बशी, दिवचले 21, म्हापसा 96, फोंड्या 61 बशी, वास्को 63, मडगांव 321 बशी, धारबांदोडा 6, काणकोणा 28, पेडणे 22 जाल्यार केपें 65 बशी. मजगतीं फाटल्या वर्सा येरादारी खात्यान हवेचें प्रदूषण करपी 60 बशींच्या धुनियांक चलन जारी केल्लें अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी विधानसभेत दिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्या आंकडेवारींतल्यान उक्ताडार आयला. तशेंच बशींत प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी केल्ल्यान 2 चलन जारी केल्यात. ते भायर आतां मेरेन म्हजी बस येवजणे खाला वट्ट 28 बशींची नोंदणी जाल्या. डिसेंबर 2025 मेरेन ह्या येवजणे खातीर 12.7 लाख खर्च केल्ल्याचें लेखी जापेंतल्यान स्पश्ट जालां. मजगतीं राज्यांत सध्या 141 इलेक्ट्रीक बशी कार्यरत आसा. ह्या बशीच्या कंत्राटदाराचेर आतां मेरेन सुमार 77.77 कोटी रुपये खर्च केल्यात म्हूण मंत्री गुदिन्होन दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार आयला. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो कितल्यो बशी अजूनय सुरू आसात, प्रदूषण करपी कितल्या बशींचेर कारवाय जाल्या, प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी करपी कितल्या बशींचेर कारवाय केल्या, म्हजी बस येवजणे खाला कितल्या बशींचो आस्पाव आसा, ताचेर आतां मेरेन कितलो खर्च केला, राज्यांत कितल्यो इलेक्ट्रीक बशी सुरू आसात, तांच्या कंत्राटदारांचेर कितलो खर्च जाला अशे साबार प्रस्न आमदार क्रूज सिल्वा हाणें विचारिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गिरदोळी कोल्यामड्डी गांवांत फाटले 8 दीस जाले लोकांक उदकाचो एक थेंब नाशिल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ चालू आसा. संबंदीत खात्यांनी गेल्यार खंयचोच इंजिनियर केन्नाच नासता. सांगल्यार काना मनार घेनात. आमी करप कितें हें आतांच अशें जाल्यार मे म्हयन्यांत कशें कितें थळावे जाप मागतात. पळय. गोंय उदकाच्या बाबतींत आत्मनिर्भर जावंक ना ही दर गांवांत देखी मेळटा. अशीच एक जिवी देख आमकां गिरदोळच्या कोल्यामड्डी गांवांत पळोवपाक मेळटा. गिरदोळे कोल्यामड्डी गांवांत कितलेशेच म्हयने जाले नळ सुके आशिल्ल्यान थळाव्यांची बरीच धांवपळ चल्ल्या. ह्या उदकाच्या आपालिपाक लागून थळावे उदकाक लागून बेजारल्यात. तशेंच गसगशीत उदकाक ताणयल्यात. लोकांक आतां थेंब थेंब उदकाक आशेन रावचें पडटा खंय. आमकां बेगोबेग गसगशीत उदक दियात. थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. आमगे तशी 8-9 दीस जाले उदक येना. आमी कॉलेज वचपा भुरगे आमी रातचे एका ऑटोन आमी उदक भरताय सद्दां. आम कॉलेज वचून लेट जाता मातशें. ते भुरगे स्कुला व्हरपाचे तेंकांय उदक मेळना. आनी कितें 2 दीस येता 2 दीस ना. 2 दीस पण तेंका 5 दीस जाले उदक नासल्या. ना आज सांगत 5 दीस मागीर जाले. 8 दीस मागीर जाले. 8 दीस उदक कांयच ना. रातीपाक उदक येयलो ते मागीर
रातीको एका कितें येयलें तें उदक एका येयलें मुसर आनी परतून एक वरां परतून बंद जालें आतां पासून उदक ना आमकां आमी थिंगसां उदक हाडटाय दुसऱ्या वाड्यासून आमगे फ्रेंडा घरां गिड्डोले थिंगसां हाडटाय उदक बी आमकां उदक ना पिवपा हिंगा मातशें चोया उदका लागून आमी हिंगा थिंगा कोल्या मोडे त्या वाड्यार एका जमलो आहाय म्हणजे कितें हिंगा उदक येयना आतां नोव्हेंबर पावस काबार जालो ऑक्टोबरा पावस कालो तेच्या फाटल्यान हिंगा उदक येयना सारकें 5 दीस उदक आसना एक दीस 1 वर 2 वर उदक येता आनी उदक ना 5 दीस जाल्यार उदक ना हेचे पयले नोव्हेंबराचो प्रॉब्लेम पयलीं मेयातूच जातालो आतां कितें काय म्हळ्यार आतां आख्खे नोव्हेंबर स्टार्ट जाले प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला जेई सांगिल्लें एई सांगिल्लें कितू पाट रिक्वेस्ट केलें हिंग उदक येना म्हूण ते कांय एक्शन घेयनाय कितले पाट तांकां सांगता हांव फोन कोत्ता हे आनी चोय म्हूण कांय एक्शन घेयनाय ऑफिसां मेळोंक गेले जाल्यार तांकां थिंगा म्हणटाय ते सर हिंग सायटी ते गेला ते सायटी ऑफिसां गेल्यारय मेळाय ते खूंय भोंवताय म्हाका खबर ना म्हळ्यार लोकांचो कितली साफर जाताय भुरगीं हिंगा आतां म्हाका कोल्या मोड्डेर भुरगीं इस्कुला वचपाची तांकां उदक जाय आनी उदक मेळना हिंगा त्या बाडे आपणांगे थोड्या रिक्षा आहाय ते कितें कोताय रिक्षां वताय आनी उदक हाडटाय हिंगा आनी हे थिंग मुखार हिंग आमगेली थंय सिंप्लीस मारिया थिंगा आमगे कोल्या मोड्डे वयली तांकां देखून हिंग उदक येना कितले तांकां त्रास सगळे सोदां वय रात फोडूंक पडटा 1 वर येयल्या अर्द वर येयल्यार मागीर उदकूय ना तें जाल्यार थोडें टिप 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 उदक पडटा कितले गव्हर्मेंट PWD रिक्वेस्ट केलो कांयच ना तेंगेलें आनी कुडतोरी देखून हांवें एका MLA कू सांगलोलें मातशें तुमगे तेस्तो वाल मातशें सोडाय म्हणटा हिंगा कुडतोरी सो येता वाल उदक न्ही रे उदक कुडतोरी सायडीन येता लायन टेशी आहा ती तांकां हांवें सांगलोलें रिक्वेस्ट केलो तो चोयता सांगोत म्हणटालो म्हळ्यार आजून कांय ना हें ते इंजिनियर कांय एक्शन घेवपासून ते हिंगा येयनाय लोकांगे मातशें कितें जालें जाल्यार लोकांनी आतां कितें 30 हजार देखून बोलले तेंके मातशें बेगीन ते कनेक्शन मारलो तांकां आनी कोणाको पयशे गेले हिंग नाच जालोलें जाता हिंगा जेई म्हणो येयना एई म्हणो कोण येयना येयना कोणाकू कोण गेलो ना लोकांगे आतां इतले बेगीन इतलें साफरींग स्टार्ट जालां आनी मेया म्हयन्यान कितें जातलें एप्रील मेयातू आतां 8 दीस मायज जाले रातीको उदक येयलें एका रातीको उदक येयलें आनी 1 वर उदक पडला आनी परतून बंद जालां आतां उदक ना आमकां आनी आतां 8 दीस जाल्यार आमी थिंगसां हाडटाय गिड्डोलीसां हाडटाय उदक मातशें थंय आमकां उदका लागून मातशें हेल्प कराय उदक नासतना आमी थोडे जाताय त्रास जाताय तुमी उलय आतां उदक थोडें येयलो खंय उदक थोडें येयल्लें सारकें म्हणो येयना आनी बालद्यान इदी कोन्न बोन्ना बालदी एक बालदी भरपा 20 मिनीट लागताय म्हळ्यार कळ्ळें तें टिप 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 उदक पडटा म्हणटा तुमी खंयच्यान हाडटा मागीर ना जाल्यार लोकांक पंपान मागोन हाडूंक पडटा पयर दुकान फुंगसा आहलें आमकां उदक ना मागीर लोकांक बांयच मागोन हें कोन्न बोन हाडलें मागीर थिंगा पयस पडटा बांयक म्हळ्यार हाडलें मागीर कितें कोत्तलो जाय थंय उदक ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही पावसाचो हंगाम सोंपल्या उपरांत मदींच आडवेळो पावस पडिल्ल्यान गोंयांत 13 वाठारांनी पिकांचें बरेंच लुकसाण जालें सुमार 4165 ह्या शेतकारांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडलें पुराय गोंयांत शेतकारांक सुमार 4.94 कोटींचें लुकसाण जालां विधानसभेंतल्या लेखी प्रश्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही म्हायती उक्ताडार आयल्या पावसाचो हंगाम सोंपल्या उपरांत मदींच आडवेळो पावस पडिल्लो ह्याच पावसाक लागून गोंयांत जायत्या वाठारांनी हातातोंडार आयिल्ल्या पिकांचे बरेच लुकसाण जाल्ले पावसाचे उदक शेतांनी सांठोवन भातांक परतून कोंब आयिल्ले देखून शेतकारांक बरेच लुकसाण जाल्ले ह्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळ्ळी काय ना म्हूण विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो गोंयांत पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून 13 वाठारांत पिकांचे बरेच लुकसाण जाल्ले वट्ट 4165 शेतकारांक लुकसाणीक तोंड दिवचे पडले 872.5 हेक्टर शेतां नष्ट जाल्ली सगळ्यांत चड म्हापशा वाठारांत पिकावळीची नाशाडी जाली पुराय गोंयांतल्या शेतकारांक सुमार 4.94 कोटीचे लुकसाण जाले दिवचल म्हालातूच शेतकारांक सुमार 1.27 कोटीचे लुकसाण जाले विधानसभेतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही म्हायती उक्ताडार आयल्या ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही पेडणे शासकीय इमारतीची 8 दिसां भितर दुरुस्ती करची ना जाल्यार आंदोलन करतले म्हणून मांद्रेचो आदलो सरपंच बाळा उर्फ प्रशांत नायक हांणी शिटकावणी दिल्या सोमारा शासकीय इमारतीत आशिल्ले बायल आनी भुरगीं उदरगत कार्यालयाचो स्लॅब कोसळून हेड क्लार्क जखमी जाल्लो ह्या फाटभुंयेर मंगळारा आदलो सरपंच प्रशांत नायक हांणी कार्यालयाची पळोवणी केली तशेंच उपजिल्लोधिकाऱ्यांची भेट घेतली
आयज आमी कलेक्टर ऑफिस म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस पेडणे हांगा येयल्ले. येवपाचें कारण मुख्य म्हणल्यार की काल तुमी आयकलें आसतलें की जे चायल्ड एंड डेव्हलपमेंट ऑफिस आसा जे कलेक्टर बिल्डींग पेडणे हांगा वयर आहा, एक स्टॅप कोसोवन एक खंयचो तरी एक स्टाफ तेंचो एक सुदैवान वाचलो म्हणटा आमी तेका, एक स्लॅब कोसोवन तेजे एक हात फ्रॅक्चर जालो आनी इतर कितें जखमा जाल्या म्हणून आयकली. सो आयज पळोवपाक गेल्यार आमी तेजी एक चवकशी करपाक लागून आयज त्या ऑफिसान गेले. ऑफिसान ते विज्युअल जर पळयत जाल्यार तो बीम आनी जे कॉलम जे अशा परिस्थितीन आसा ते केन्नाय कोसळूंक शकता. हांव तुमकां एक सांगूंक इच्छिता की जेन्ना ही बिल्डींग 1919 कितें तरी 1990 कितें तरी ही कन्स्ट्रक्शन केलां. सो आयज जवळ जवळ 34 ते 35 वर्सां कितें तरी जाल्यात. पण आयज ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती जर पळयत न्हू तुमी जाल्यार सामकी धोकादायक आसा. आयज आमचो भितर स्टाफ आसा हांगा पेडण्याचो एक नागरीक हांगासर वयता आपलें कसलें काम घेवन वचपाक जाल्यार ते डेंजर झोनान आसा. आयज सुदैवान वाचलो म्हणटा आमी तेका, तोच जर तेच्या आयज तकलेर पडलेलो आनी जर कितें जाल्लें बरें वायट जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो आसलो? बिल्डींग जी जावन आसा तुमची, आनी जाता तितले बेगीन तांकां एक शिफ्ट करचें, रिलोकेट करचें. सो ही आमची एक तांकां एक कलेक्टराक विनवणी केल्या. जर ह्या 8 दिसां भितर जर ते तांकां शिफ्ट करिनात जाल्यार आमी एक पेडणेकार ह्या एक समाज सेवक ह्या नात्यान आमी हांगासर एक आंदोलन करतले, जेणे करून हे जो मंत्री जावन आसा PWD मिनिस्टर जो म्हणटा आपूण एका फोनाचेरूच सगळे जे रस्ते सगळे कितें खड्डे आहा ते सगळे आमी जाग्यार घालता म्हणटात ते, जाल्यार ही बिल्डींग जी जावन आसा ही PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर पडटा. आनी ताचो मंत्री जावन आसा दिगंबर कामत, हांव तांकां सांगूंक इच्छिता मुद्दाम तुमकां टायम काडात आनी हे बिल्डिंगेचेर येवन पाहणी करात. पळयता ज्या बिल्डिंगेच्या समोर आमी उबे आसा ICDSचें ऑफिस आहा भितर, ज्या बिल्डिंगेचो टेंडर 2 वर्सां पयलीं अलावड जाल्लो 24-25 2 वर्सां जालीं टेंडर अलावड जाला. टेंडराचेर वर्क ऑफ नेम ऑफ वर्क जर वाचीत न्हू जाल्यार अशें दिसान येता की अर्जंट रिपेर एंड मॉडिफिकेशन ऑन प्रायर बेजीस म्हणटा, म्हणजे अर्जंट रिपेराक गरज आहा बिल्डिंगेची. आनी तो टेंडर 2 वर्सां पयलीं अलावड जाला, कॉन्ट्रॅक्टर अलावड जाला, पूण वर्क ऑर्डर इश्यू जावंक ना. ही म्हणटा ती सारकी PWD बिल्डींग सेक्शनाची एक डर्टी पॉलिसी म्हटल्यार उपकारता. कित्याक इतके अर्जंट तुमी टेंडर काडटात अर्जंट बेजीस मॉडिफिकेशन जाय ऑन अर्जंट बेजीस, आनी तो त्या टेंडराची वर्क ऑर्डर 2 वर्सां पर्यंत कित्याक पेंडींग उरता? ही तेंची एक खंय तरी एक गोश्ट खटकता आमकां. जाल्यार PWD मिनिस्टर आहा दिगंबर कामत, तो म्हणटा आपूण एक बरो मिनिस्टर जाल्यार तेणें हेतून अर्जंट लक्ष घालपाचें, बेगिनाच बेगीन ती वर्क ऑर्डर इश्यू करपाची आनी तें अर्जंट काम आसा तें करून घेवपाचें. दुसरी गजाल आतां जर आमी तेचें इन्स्पेक्शन करतना आमच्या अशें लक्षात येयलें की थंय शिफ्ट करप खूब गरजेचें आसा, इमिजिएट शिफ्टींग जावपाक जाय. आजून तो स्लॅबाचे पिसेस दुसऱ्या स्टाफाचेर पडूंक शकता, आजून कोण इंजर्ड जावंक शकता. भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नितीन नवीन हांची निवड जाली. नितीन नवीन हांणी दिल्ली पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून ताबो घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबी दिली. अध्यक्षपदा खातीर सोमारा भाजपाच्या मुखेल कार्यालयात वेंचणूक जाली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, JP नड्डा हांचे सयत भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी हजर आशिल्ले. माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी. आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है. आज इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने देश को ही नहीं पूरे विश्व को
नेतृत्व दिया और मैं कह सकता हूं एक प्रधान सेवक के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है वो हमारे कालखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी हैं। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहाँ पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। राज्यात शांतताय भंग करपी आणि आवाज प्रदूषणाच्या नेमांक आडनदर करपी लोकांक गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आता आक्रमक पावलां उबारल्यात। राज्यात आवाज प्रदूषण खंयच्याच परिस्थितीत खपोवन घेवचे ना आणि नेम मोडपी लोकांक खर कायदेशीर कारवाय करतले अशी स्पष्ट शिटकावणी मंडळाचे अध्यक्ष लेविन्सन मार्टिन्सान दिल्या। तसेच पर्यटनाच्या नावान वा उत्सवाच्या निमतान आवाजाची मर्यादा हुप्पी लोकांचेर आता मंडळ 24 वरां नदर दवरतले अशी माहिती दिली। पळयात। डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्साच्या मतान फाटल्या सप्टेंबर सावन आवाज प्रदूषणाच्या प्रकरणात 36 जाणांचेर खर कारवाय केल्या। या कारवायेंतल्यान आतां मेरेन 20 लाख दंड वसूल केला आणि फुडल्या दिसांनी ही मोहीम चड खर करतले असो संकेत ताणें दिला। उल्लेखनीय म्हळ्यार आवाज प्रदूषणाच्या कागाळीत दिसपट्टो येवपी राज्यांतल्या 8 संवेदनशील सुवातींचेर मंडळान 24 वरां ऑनलायन निरीक्षण सुरू केला। या सुवातींनी आवाजाची मर्यादा हुप्प्यांचेर कडक कारवाय जातली अशी शिटकावणी अध्यक्षान दिला। तशेंच कान किटोवपी संगीत, व्हडलो आवाज, बोवाळ हांचे विशीं कागाळ करपाक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 8956487938 हो क्रमांक जाहीर केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात।